म्हादय प्रश्नार ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्लीक वचपाचें आसा. मात ह्या संदर्भात हांव पक्षाकडेन उलयतलों. उरिल्ले सगळे वतात तर हांव वतलों म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयला. तशेंच म्हादय प्रश्नार एका दिसाचें खासा अधिवेशन घेवचें म्हूण मागणी विरोधी पक्ष फुडारी कामतीन केल्ली. मात हाची गरज ना म्हूण हालींच मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. ऑल पार्टी डेलिगेशन काल राती म्हाका ताज्या ऑफिसांतल्यान फोन आयलो की 11 वरांचेर सोमाराक दिल्लीक दे हॅव टेकन अपॉयंटमेंट्स तेन्ना तुवें जॉयन जावचें ऑल पार्टी डेलिगेशन अशें म्हणून ताणें म्हाका राती सांगलें. हांवें डिमांड केलो की एक दिसाचें अधिवेशन घेवपाचें एक्सक्लुझिवली ऑन म्हादय. तातूंत म्हादयचेर सारकें डिस्कशन करून एक युनॅनिमस ठराव घेवचो. That would have helped the Chief Minister to go to Delhi. But that resolution given, with that resolution, you take the all-party delegation to Delhi. That would have been more beneficial to him because then he can say there that, see, this is the total whole Goan are together on this. All parties are united. We have taken a unanimous resolution in the House. Some other demand nahi. Then I said, then with that he can take a all-party delegation to Delhi. ताणे एक स्टेटमेंट केला की सेशनाची गरज ना बट आय विल लीड ए ऑल पार्टी डेलिगेशन अशें. इट इज ऑल रायट. इट इज फॉर द गव्हर्मेंट टू टेक इट कॉल. तुम्ही वयतले? आय विल कन्सल्ट माय आज नंबर हांव पार्टीचे प्रेसिडेंटाक बी उलयतलो ताजे कडेन उलयतलो आनी देन आय विल कन्वे माय सगळे जाण वता जाल्यार वील ऑल्सो दृश्टीन नॅट गाडा काडून उडयल्या कडेन हांवें काल म्हणलां की गव्हर्मेंट शूड इंटरवेन अँड गव्हर्मेंट शूड ट्राय. मदीं एनवायरमेंट मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आयलो वीच वॉज क्वायट सजेस्टीव दॅट GTDC should engage them and once for all you solve the problem. तशें कितें सरकारान करचें अशें हांवें डिमांडूय केलां.